तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्या संतोष बरीत काळजां तुका अर्सिता तुझे मरण जीवन पोण आमी समरमता सर्गी जेवणा तुझ्या आमी बागेता सोम्या जेजू क्रिस्ता सडवणदारा उपकारासर तुझ्या अर्गां दिता रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केल्यान कुर्साच्या मरणांत हांव जिवीत दिलां सोम्या तुझ्या नांवान आमी सांगाता मेळ्या संतोष बरी काळजां तुका हरसिता तुझे मरण जीवन पोण आमी समरमता सर्गी जेवणा तुझ्या आमी बागेता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्मेचे नावे आमेन आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव समोर आनी पवित्रत्मेचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जीवन जेजू ते भोवमुगाच्या भवन आनी भणीनो ह्या दिसांनी वांजेलांत आमकां जेजू जीवन जाल्ल्या उपरांत शिसांक विविध संदर्भांनी दिश्टीक पडची दृश्टांतां वाचूंक मेळटात सुरवेर जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचेर हे शीस बरवसूंक सुकतात पात्यूंक तांकां कश्ट मारतात पूण केन्ना पेंतेकोस्त दिसा पवित्रत्मो तांचेर देंवोन येता त्या उपरांत तांचें जिवीतच बदलता पयलें पात्यूंक कश्ट मारताले तांकां उपरांत ते उक्त्यान पासारतात आनी धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकांत जे पुस्तक ह्या सगळ्या पास्काच्या काळार आमी पयल्या वाचपांत नियाळतले हांव थंयसर हाका आमकां जायते साक्षी मेळटात जेजूच्या पुनर्जीवनपणा विशयंत शिसांनी उक्त्यान पासारचे जायते फावटी आमच्या जिवितांत अशेंच घडटा थोडे फावटी पिडा अस्कतकाय वा सोलवोन येता आसतना देवाचेर आमचो भावार्थ उणो जाता पूण केन्ना मागण्यांत आनी ध्यानांत ताचो सांगात आमी सोदता तेन्ना तें बोळ आनी सकत आमकां परत्यान मेळटा आनी भावार्थान आमी घट जाता असलें भावार्थाचें जिवीत आमचें तें रुता जावंक मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आनी जायते फावटी भावार्थान दंडळ्ळे खातीर देवाचेर आनी भावार्थाच्या सतांचेर आमी उसारलेल्या नापात्यणे खातीर सुमेलकचें बोगसाने मागया सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्वपदविदार देवाक आनी तुमकां ओ भयणीनो म्हजो अवसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान सुसारून वायट अधर्मान बरें बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्या होमचो अपराध होमचो अपराध ह्या बसत बेगीन सदांच अवकार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां ओ भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची कपळत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों आमेन सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या रया सर्वपदवीदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवा पासत
आमी तुका वाकणताव. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता, सुम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडताय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उज्याक बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रात्म्या संगाती देव बापाचे महिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तुझी कृपा मनशांचेर सुबामपणान वतून तुझ्या बोवाड्यांचो जोमो तूं वाडयताय. पवित्र स्नानान नवो जल्म दिवन तुजी भुरगीं जावंक तुवें आमकां विंचून काडल्याय. तर आमचेर चदी दयाळ दिश्ट घाल आनी अमर जिवितान ससनाक आमकां सुकेस्त कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुबे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. पेद्रू आनी जुआंव शिकप नातलेले सामान्य मनीस तरी इतल्या धैर्यान उलयतात ते पळोवन नितीसभेचे सांदे विस्मीत जाले. पूण ते जेजूचे सांगाती म्हूण तांकां स्पश्ट जालें. गूण जाल्लो तो मनीस पेद्रू आनी जुआंव सांगाता उबो आसलो. तांचे विरोध उलोवंक तांकां कांय वाट मेळ्ळी ना. देखून ताणें तांकां सभेसलांतले भायर वचूंक फरमायलें आनी ते आपणायतल्याक आलोचन करूंक पडले. ते म्हणाले, ह्या मनशांक आमी कितें करचें? तांचे वरवीं एक वर्तें अचर्य जालां. ते जेरुसलेमांतल्या समेस्त निवासियांक कळीत जालां आनी आमच्यान ते न्हय म्हणूंक जायना. पूण ही खबर लोकां मदें आनीकय चड विस्तारनाशें. जेजूच्या नांवान ह्या फुडां खंयच्याय मनशा लागीं तांणी उलयनाये म्हूण आमी तांकां बेश्टायचे. देखून ताणें तांकां परत्यान भितर आपयलें आनी खंयच्याच संदर्भार जेजूच्या नांवान तांणी उलयनये आनी शिकवण दिनये म्हणून तांकां कडक ताकीद दिली. पूण पेद्रून आनी जुआंवन तांकां जाप दिवन म्हळें, देवा मुखार खंयचें समा? देवाक आयकुनचे प्रास तुमकां आयकुनचे समावे. हें तुमीच समजून घेया. आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें परगट करिनासतना रावूंक आमचे वरवीं जायना. तितल्यार नितीसभेच्या सांद्यांनी तांकां बरें बेश्टायलें आनी वचूंक सोडलें. तांकां शिक्षा लायते म्हळ्यार लोकां निमती खंयचीय वाट तांकां मेळ्ळी ना. कित्याक घडलेले संगती पासत सगळो लोक देवाक होगळाप दितलो. देवाचे उतर हे, देवाचे उपकार. अर्गां तुका सर्वेस्परा, कित्याक तूं म्हाका आयकलोय. अर्गां तुका सर्वेस्परा, कित्याक तूं म्हाका आयकलोय. सर्वेस्पराक दिन वासुया, कित्याक तो बरो, ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता. सर्वेस्पर म्हजें बळ, ताणेंच म्हाका सुटका दिल्या. देखून ताचें किर्तन हांव गातां. आयका भक्तांच्या तंबांनी जातात ते संतोषाचे आनी जैताचे उल्हास उद्गार. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान विचित्रां केल्यांत. अर्गां तुका सर्वेस्परा, कित्याक तूं म्हाका आयकलोय. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेला. ताच्या उजव्या हातान महत् कार्यां चलयल्यांत. हांव मरचो ना, हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वेस्पराची अद्भुत कार्यां वर्णितलो. सर्वेस्परान म्हाका कठिनायेन चलयलें, तरीय ताणें म्हाका मरूंक सोडलें ना. अर्गां तुका सर्वेस्परा, कित्याक तूं म्हाका आयकलोय. नितीवंत भितर सरतात तो दरवाटो म्हाका उगडा. भितर सरून हांवें अर्गां दिवच्याक हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. हातूंतल्यान नितीवंत मात्र भितर सरतात. तूं म्हाका आयकलोय आनी म्हजो सडवणदार जालोय. देखून हांव तुका अर्गां दितां सर्वेस्परा. अर्गां तुका सर्वेस्परा, कित्याक तूं म्हाका आयकलोय.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. दिसो आयसो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी भोगयाम. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. सामार्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सौम्या. आयतारा सकाळी बोव फांत्यार जिवंत उठलेलो जेजू पयलो मरी मगदलेनाक दिश्टी पडलो. तिचे तावन 7 दिवसार ताणें दवडायले. तिणें वचून ती खबर जेजूच्या संगात्यांक सांगली. तवळ ते कथीन रुदान करनासले. तो जिवंत आसा आनी आपणाक दिश्टी पडला म्हणून तिणें सांगलेलें ताणें सत मानलें ना. उपरांत तांचे भितरल्या दोगांक ते नाडक वेतना सांगाता सोडून वेतना परकी रुपार तो दिश्टी पडलो. तांणी वचून हेरांक खबर दिली पूण तांचेय कोणेंच सत मानलें ना. शेवटी ते 11 जण शीस जेवणार आसतना जेजू तांकां दिश्टी पडलो आनी तांच्या बेविश्वासा आनी काळजाचे दरुणे पासत तांकां तो दुर्सालो. कित्याक तो जिवंत उठल्या उपरांत ताका पळयल्ल्यांक ते पातयले नात. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या सर्व देशांनी वचा आनी सर्व रस्नाक सुवार्ता परगट करा. देवाचे उतर हे वखडी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मगच्या भावान आनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत एक समस्यो आमी पळयलो. थोड्या दिसां आदीं तावन एकाच विशयाचेर आमकां दरुंतोच्या कृत्यांतलें वाचप आयकूंक मेळटा आनी तें गडीत जावन आसा. एका थोट्याक पेद्रोन आनी जुआवन गूण केल्लें आनी हाका लागून एक नवेंच संचालन थंयसर उदेता. सानेद्रीन सभा वा निती सभा ह्या दोगांयकी आपोवंक लायता आनी तांकां वॉर्निंग दिता, ह्या फुडें तुमी जेजू विशांत उलोवंक नजो. कित्याक शिसांनी तांकां निती सभे भायर ह्या विशयान सवाल केल्ल्या वेळार ताणें म्हणलें आसा 2 संगती. एक, जें कितें जेजू थंय घडलां हाका निती सभा कारण जेजूक कुर्सार मरोंक मरणाचें फर्माण जें कितें आयलां जाल्यार वा ताका कुर्साक मरोंक कारण आसा, कोणी कारण आसा जाल्यार सानेद्रीन सभा कारण. आनी दुसऱ्यान हे आमचे सकी जाल्लें न्हय म्हणून शीस म्हणटाले. आमी कितें सांगून वा आमी कितें केल्लें न्हय, पूण जेजूचें नांव काडलेंच हें सगळें जाता. जेजूचें नांव काडलेंच तो थोडो बरो जालो, शिवाय आमच्या सक्तेन तें जाल्लें न्हय. त्या देखून ती सभा हें सगळें पळयता आनी तें जाल्लें घडीत निती सभाय तें सत म्हणून मानून घेता. हांगासर बरयलां, जें कितें घडलां सगळ्या लोकांक कळीत जालां आनी आमच्यांनी तें न्हय म्हणूंक जायना, कित्याक तें सत. तरी पूण हें रावयचें म्हणून ते आशेतात आनी तांकां सांगतात, तुमी ह्या फुडें जेजू विशांत उलोवंक नजो. आनी ताचे उपरांत पेद्रोन दिल्ली जाप हांगासर बोवर्ती. तो म्हणटा, आमी कोणाचें आयकचें? आमी देवा मुखार खंयचें समा तुमीच सांगा. देवाक आयकूंचें प्रास तुमकां आयकूंचें सोमागी. हे सवाल एक बोळादीक जाप निती सभेक दिता. पूण कित्याक आतां शीस निती सभेक विधेय जावंक तयार नात म्हणलें सवाल. ह्या फुडें ते निती सभेक विधेय जावन आसले पूण आतां विधेय जावंक तयार नात. निती सभा मैजेच्या स्थानार आसची. जें कितें मैजे तांच्या पुर्वजांक मैजेन खंयचेय समस्या येताना कितेंय समस्या येताना नीत दिवची आसली. हाचे उपरांत 22-70 जण थंयसर आसले, निती सभा मालकडे आसले आनी ते नीत करून दिताले. आनी आतां सानेद्रीन सभा आसा.
निती सभा आनी हाका हर एक जुदेवान विधेयपण दिजे असले जर जुदेव कोणी जुदेव ह्या निती सभेक विधेयपण दिनात जाल्यार तांकां शिक्षा खंडीत आसतली पूण आतां कित्याक शीस आमी तुमचें आयकनाव म्हणटात कित्याक म्हळ्यार जी निती सभा देवा विशयांत सांगता आनी शिसांक ज्या देवा विशीं अनुभव जाला हांगासर मस्त फरक आसा निती सभा म्हणटा देव तो वयर आसा सरकार आसा वा आमचे थंय भायर आसा आनी तो बऱ्यांक बरें करता खोट्यांक शिक्षा लायता पूण हांगासर पेद्रो आनी ताच्या सांगात्यांनी कितें बगलां तें हाचेतून विशेश आनी वेगळ्याच रितीचें ते पात येतात एका देवाचेर जो ह्या संवसारी इमानुएल जाला ह्या संवसारी जल्माला तो तांच्या सांगाता जेवला आनी भोवला आनी तो तांच्या सांगाता रावन तांकां शिकयला खऱ्या बापाची वळख ताणें दिल्या मात्र न्ही तो मेल्ल्यांतलो जिवन जाला आतां इतलें सगळें पळयल्लें शीस म्हणटात आमी तुमकां ह्या फुडें तुमी सांगलेल्या देवाक पातये नांव जें कितें तुमी देव म्हूण सांगतात ताचेर आमी पातये नांव बगार देव आमचे सांगाता आसा आमचे थंय तो चलता तो जिवन चला आमी ताका पळयलां हें सत जावन आसा देखून तो कितें सांगता तें आमी करूंक तयार आसा जें कितें तुमी सांगता तें न्हय कित्याक तुमी ताका पळोवंक ना तुमी ताका सत मानिनात पूण आमी सत मानता देखून जें कितें जेजून सांगलां तें करूंक आमी तयार आसा आनी ह्या खातीर कसले कश्ट सुखी आमी तयार आसा देखून आमचें विधेयपण जेजूक शिवाय निती सभेक न्हय अशा तो काळ ते जुदेव जावनच आसले सिनोगोगांनी वचचे आसले त्या देखून निती सभा तांकां सवाल करता आनी ताच्या उपरांत पेद्रो आनी ताचे शिस सवकास वेगळ्याच रितीन तांचें जिवीत बांदून हाडूंक क्रिस्ताच्या वाटेन जिवीत बांदून हाडूंक प्रयत्न करतात मग ह्या एका गणिताद्वारे आमी समजता आमचें विधेयपण खंयच्याय एका रुलीक वा नियमाक न्हय आमचें विधेयपण आसा जाल्यार जिवंत क्रिस्ताक आनी जिवंत क्रिस्ताक कित्याक तो आमचे संगी आसा आनी आमच्या सांगाता जियेता म्हणल्यार एकाच कारणा खातीर आनी त्या देखून जें कितेंय आमी करता जाल्यार खंयच्याय नियम पाळचे खातीर वा कायदे पाळचे खातीर न्हय बगार जिवंत आसच्या जेजू थंय आमी एक जावच्याक आनी असलें विधेयपण आमी चड आनी चड दाखोवंक सोम्याचो आदार आमी मागया आमी भेटोवचे हे बलिदान सर्पद्वेदार देव बुपाक मानतात असले जावमन मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या महिमेक आमच्या नेके पवित्रच्या देवा सर्वेस्पर मान घेव सर्वेस्परा आमच्या बापा हे पास्क परबेच्या संभ्रमा वरवीं आमची काळजां सदांच संतोष भरीत आसूं आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें हे पास्कचें बलिदान तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या असत सैमान नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी हे भशेन सस्नाच्या संतोषाक आमी पावों हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराथय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व कळयांनी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कची बली. तोच तो दुलोब निरप्रती मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरोन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरे गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचा सर्वेस्पर तू, सर्व आणि संसार बलाच्या वैभवान उंचरी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नाव यथास्थानाचे उंचरी तुका जय जय. बापा, करोस तू पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच पुरेन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकाचे बोगसाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करार. Bavarta sugut purgatoria. Jesus जीवन साला, Jesus नव्या बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो मी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वनीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या वगेवंत बापा, पेटर पॉल आमचे गवळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकोळट कर. तांकां आनी जेस्ट गती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळेत मुखार पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माये सांगाती सांसुसे ती सोपती भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तियास जेजू वरवीं, तियास जेजू संगता, तियास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा, सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
सदांच जेजू खाल जावन जिवंकू खलतेपण असो आनी विधेयपण असो शेगून मागून जेजूंचे केले मागणे सांगता मागया. आमचे बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संपता येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमचे इश्टांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सबुसकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरिक्तऱ्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सर पातक्यांतले सुटय आनी सर्व आकातांतले वाचय. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सुमे आसूं. तुमचे समे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळीच्या जेवणाक आपण लाभल्ली सुभागी. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तुभ्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तांव केदींच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. Gesù moșetă-i, rau Gesù moșetă-i, tu sangia stana na kamakaka. Ei Gesù moșetă-i, rau Gesù moșetă-i, tu sangia stana na kamakaka. Ît momuso Gesù păi slavălo, pat camburong tu cavi sangelo. तुझे कृपे तुझे दये तुझे दय सोमिया पाटी पतलो. तुझे कृपे तुझे दये तुझे दय सोमिया पाटी पतलो. ये जेसु मुझे दय आओ जेसु मुझे दय तू संगी आस्थाना नाकामाकाका. हे जेसु मुझे दय राव जेसु मुझे दय तू संगी आस्थाना नाकामाकाका.
प्रार्थुया. बोमगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल. हे पास्क परबेच्या संभ्रमान तुझ्या सस्नीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां बळेपणान नव्या जिवान भरल्याय. तर पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडे रक्तान दिसान दीस आमकां पोसून अविनाशी पुनर्जीवनपणांत आत्म्या कुडी सयत जेजू बराबर महिमेबंद कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया, हालेलुया. देवाचे मोडुकार. हालेलुया, हालेलुया. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. ए भगिवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणकच चरण दसे म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोठवेशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. घरचे आकांत वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवले. सगळींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुझे बरे बोळे माये कळनातले आंकवारी. कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ए दर्या सुकरा म्हूण परतले आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दर पातयेनेन आनी तिर बरोबरशा तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता. सांगता माग्या. उगडास कर ए बोदयाळी आंकारी मरिये, तुज्या आसऱ्याक दावरलो, तुजो आदार मागल्लो, तुजी मध्यस्थी सुदरलो. कोणपुणी कुमक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणींच आयकूंक ना. हे पातयेणेन दैर खान घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे अंकवारीची अंकवारी म्हजे माये, तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां ते म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचोच परतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यां बक्षितांव. तशें आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरी देवश्मे आम पप्प्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, जसा दिन तसा तान सदां सर्वता. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आमपसत विनंती कर. अर्घ मागणे. ए भगिवंती मोरये, कार्मेल राणये, आमच्या आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागून दडल्या सर्व उपकारांक अर्घा दिता. व्हडा पातयेणेन तुजी बंदीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचें, सेवेचें आनी मागणेचें जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन.
ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Mukal putra soe, Awarin Shimati Amka. Pagin po sa Chipudwin, ang kamch to ang chintas matli, Bapat Ship, Tachani po ito pinchinavi. Amen.